केडो गांव वाचलोलो केन्नाय पाद्री तुई वेतालो एकदम गांव तो डाकतुलो सोबोर लोकूय तुई नाचलोलो पाद्री आयतारा मी सांगतालो मिसाक तोडोच लोक येतालो लोकांचो भावार्थ जागोवपाक पाद्रीनो सो प्लान एक काडलोलो मिसाक तोडोच लोक येता तो पळोवन पाद्री गांवांत कामीण बोणायता गांवचो फामाद मनीस मेला अशें म्हूण लोकांक तो सांगता ताचो इतेर आयताराक तारायला सकाळीं 10 वरांचेर म्हणटा इतेराक सगल्यांनी येवचें अशें म्हूण लोकांक गोमयता गांवचो लोक उचा मोड जालो एकामेकाक विचारतालो एकदम गांव तो धाकटुलो लोक एकामेकाक वळखतालो गांवांत आमच्या कोणूच मरोंक ना अशें म्हूण लोक गुरमोतालो शेकी आयतार तो आयलो मिसाचो वेळ सुरू जालो पाद्री लोकांक पळोवन ओजापलो आख्खी गोरसो लोक आसलो लोक सगलो बरोन जागोना जावन भायर उबो उरलो सांगलेल्या पोरी पाद्री नालतारा मुखार एक काशाव दवरलो पूण काशाव उक्तो दवरूंक ना काशाव तो आसलो दाबलोलो पाद्रीन त्या मी सुरू केलें पूण लोकांचें मन घुस्पोलेलें शर्माव सांगचे आदी पाद्रीन काशावाचें दापणें उगडलें एकल्याक मुखार आपोवन काशावान नोदोर मार म्हूण सांगलें काशावान नोदोर मारतकूच एकल्याचें कालीज रोडलें त्या गांवचो कोणूच मनीस मरोंक ना तर लोक तो कित्याक रोडटालो कारण त्या पाद्रीन काशावान एक आरसो आसलो दवरलोलो
आरशान आपल्याचेच मुखामोड लोक तो चिंतूंक पडटालो. आनी अशे तरेन त्या पाद्रीन फोट मारून लोकांक मिसाक आपयलो आनी लोकांचो भावार्थ जागयलो. मोगाल बाबण्यानो, म्हाका जाल्यार दिसता आमचो भावार्थ खंय तरी आल्ला असो म्हूण. आतां कशें काय म्हणटलें तुमी सांगता. हांव एका गांवांत फेस्ताक गेलो, सामिंगेलीचें फेस्त. आनी तुमी जाणात आमचे परंपरा प्रमाणे फेस्त जालें म्हणटूच आमी पुरसांव काडटात. सामिंगेलीचें पुरसांव काडलें, हाडलो सामिंगेलीक इगोर्जेन दवरलो. आतां निमणी रीत उमाव सगलो लोक उबो आसा. तुमी जाणात सामिंगेलीच्या हातीन असो भालो आसता आनी तो पांयां पोंदाक लुसिफराक माडयता. आमच्या थोड्या लोकांचो भावार्थ पळयात. उमांग उबो दवरला थंयसर लोक थोडो सामिंगेलीचो उमाव घेता, लुसिफराचोय उमाव घेता. सामिंगेलीचो उमाव घेता, लुसिफराचोय उमाव घेता. पळयात, आमकां देव आनी देंवचार वो सांत आनी देंवचार कोण म्हणटा तो पासून थोड्यांक खबर ना. घे पारा घे उमाव. देखूनच हांव म्हणटा आमी देव कोण वो सांत कोण आनी देंवचार कोण तें ओळखून घेवप चड गरजेचें. पाद्रीन त्या फोट मारली कोरी पूण लोकांचो भावार्थ जागयलो.